आयज व्हर्च्युअली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आणि सेक्रेटरी हेल्थ हांची देशांतल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांकडे व्हर्च्युअली मिटींग जाली आणि व्हर्च्युअल मिटिंगेंतल्यान एक 7-8 मुख्यमंत्र्यांक फक्त उलोवपाची संदी आशिल्ली, बाकीच्यांक उलोवपाची संदी नाशिल्ली. बट तातूंतल्यान ओवरऑल देशांतले म्हणजे कोविडचे सिच्युएशन जाणून घेतले आणि पॉझिटिव्हिटी रेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीत आसा खंयच्या खंयच्या स्टेटीत ताजो एक रिव्ह्यू घेतलो गेलो आणि प्रिकॉशन्स म्हणून जी वॅक्सिनेशन हाजेर भर दिवपाक सांगलो की 100% वॅक्सिनेशन जावपाक जाय. 15 to 18 हाज्याय वॅक्सिनेशनाचेर भर दिवपाचो मोठ्या प्रमाणात. त्याच बरोबर बुस्टर डोस जो 60 आणि एबाव आसा तेय चडांत चड लोकांनी घेवपाक जाय, हाज्या खातीर प्रमोट करचें. आनी त्याच बरोबर की पॉझिटिव्हिटी रेट जरी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा आसत जाल्यार हॉस्पिटलायझेशन आनी ICU हो खूब कमी प्रमाणात ते लोकांक लागता. आमी गोंयानूय पळयता की 1% च्या पेक्षा कमी हॉस्पिटलायज जावचें पडटा आनी रिकवरी रेटूय बी तसोच आसा. 91 to 92% रिकवरी रेट आसा. त्या खातीर प्रिकॉशन्स घेवप म्हणजे मास्क वापरप, सॅनिटायझेशन ही सगळी प्रिकॉशन्स घेवप आनी वॅक्सिनेशन्स हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिवप हेंच थारलां. बट आर्थीक इकॉनॉमिकल एक्टिविटी पुराय बंद करून चलचें ना अशीच मेसेज आसा. काही स्टेटींनी थोडे बहुत रेस्ट्रिक्शन्स घातल्या. आमच्या स्टेटीत आमी जी रेस्ट्रिक्शन्स घातल्या ती लोकांनी पालन करप गरजेचें आसा. विशेश करून ज्या ज्या जाग्यार क्रावडेड गर्दी जाता थंयसर आमी खरें म्हणजे ओपन प्लेसींचेर 100च्या पेक्षा चड लोक आसचे न्ही आनी क्लोज प्लेसींचेर 50% ऑफ द कॅपेसिटी आसचे. आमी परत एकदां स्ट्रिक्टली मॉनिटरींग जें आसा हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान केलें वयतलें. पॉलिटिकल पक्षांनी सुद्दां म्हाका दिसता ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हांच्यांनी व्हडल्यो मिटिंग्स घेवच्यो न्ही, खूब बारीक मिटिंग्स ज्यो आसा आनी सगळें सोशल डिस्टन्सींग पालन करून तेंच्यांनी घेवचें हेजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरांनी काडलेली ऑर्डर्स आनी फॉलो करच्यो. उलोवपाक मेळ्ळें ना, म्हाका उलोवपाची संद नाशिल्ली आयज EC उपर. इलेक्शनाक स्टेटींग कितें ना वेगळी आनी रेस्ट्रिक्शन्स कांय ना.